सी एक सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आय मायसेल्फ emerged from the youth movement, right from student days to the fee hike concession agitation, कोंकणी agitation, statehood agitation. सो युथाक कशें लीड करपा जाय, युथाची एनर्जी कितें म्हणटा ती कितली वायब्रंट आसा ती म्हाका खबर आहा. खंयचोय देश तरी चड प्रगती करतले, खंयचो देश सारके उंचले पावंड्यार तरी पावतले मोर देन एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड, whether it is GDP growth or economic activity or anything for that matter, we have to channelize the youth energy. आता गोंयान हाल्ली जायत्यो वस्तू जायत आहात ते दृश्टीन आनी इंडियेकूय जायत आसा, पूण तरी आसता आमचे यूथ मातशे फाटी आसा. हांवें म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मातशें भर दिल्लो आमचे महिलांक. आज एक न्यू पेपर बेकिंग व्हडल्या प्रमाणान पेपर मेकिंग बॅग स्थापना केला. कारण एकूच की प्लास्टीक आमी ना करपा जाय, प्लास्टीक जाता तितले कमी वापरपा जाय आनी पेपर बॅग वा दुसरे ऑल्टरनेटीव विच आर इको फ्रेंडली दिवपा जाय. नाल्यार बेश्टें नुस्तें तोंडान उलयलें जायना. वी हॅव टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, पर्यावरण राखपा जाय. आतां आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग सगल्यांचें लक्ष वचपा जाय आमचे तरणाटे युथा. their population has increased, is increasing. How are we going to channelize the youth energy into the task of nation building? कशें आमी तांकां संदी दितले, कशें तेंचे अनएम्प्लॉयमेंट जी बेरोजगारी आहा ती कशी आमी नाच करतले, खंयची एक्टिविटी दितले तांकां पसंद आहा ते एक्टिविटी दिवन like it can be various activities, it can be business with leisure, it can be totally business oriented. तेंचे टेस्ट प्रमाणे आमी कितें तरी नवीन तेंचे खातीर करपा जाय आनी आमी फकत हे इनिशिएटिव्हा गव्हर्मेंट करतलो, सरकारूच करतलो म्हूण रावपा जायना. म्हाजे तरी आतां प्रयत्न चल्लेले आसा. माय मायंड इज वर्किंग इन दॅट डायरेक्शन. आय हॅव अ फ्यू आयडियाज, बट एज वेन आय एम इम्प्लिमेंटींग इट आनी केन्ना खरें ग्रावंडा लेवलार तेजी स्थापना जाता तेन्ना हांव तुमकांय सांगतलो. ना पयलेच सांगल्यार कांय उपयोग ना, पूण हांव कितें सांगता तें हांव करून दाखयता. महिलांचें हांवें करून दाखयलें, कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्सिमम कामां करून दाखयलें. म्हाजे पक्षाचे जे एक्टिविटी आसा सगळे हांव जास्त आनी बरे प्रमाणान आमचे जाता. म्हणजे सगळे डबलीम नंबर 1 म्हणटा. आतां म्हाका डबलीम नंबर 1 वा गोवा नंबर 1 एकूच करपा जाय, एकूच दृश्टीन. वी हॅव टू चॅनलायज youth energy, get youth around, because नाजाल्यार कितें जाता, द एनर्जी इज गोईंग इन द रॉंग डायरेक्शन समटायम्स अँड मोस्ट ऑफ द टायम इट इज नॉट देअर फॉल्ट. सर, एक गोष्ट तुम्ही म्हणाले की चॅनलायझिंग द यूथ एनर्जी, आउटडोर गेम्स इंडिव्हिज्युअलाक ग्रो जावपाक भरपूर हेल्प करता आनी आतांच्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन सुद्दां स्पोर्ट्साक भरपूर म्हत्व दिला. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुम्ही कशें पळयता आतां यूथ आनी आउटडोर गेम्स किंवा
sports is one of the very important aspect of youth. Extracurricular activities again is a very important aspect. आमी आतां हांगा पयला टोकियो ऑलिम्पिक्सा जे आमकां फावो तितल्यो मेडल्यो मेळना. इट शूड हॅव बीन मच बेटर परफॉर्मन्स. हांव तरी मानता की बऱ्यांतले बरे एथलीट, बऱ्यांतले बरे स्पोर्ट्स पर्सन आमचे गोंयान आहा. तितले लक्ष दिले ना वयता ताका लागून ते वयर सरपा मेळना. आनी तूं कोणूय इंडिविज्युअल परफॉर्मन्स जी कोणाची बरी जाला, वर्ल्ड लेवलार पावला, तो आपले स्वताचे ताकतेचेर पावला. आमी सरकार खंय तरी उणें पडटा. So I am going to give my this attention in that direction in a big way. In fact, my mind is constantly working on that now. Other things are happening. I put it on the rail to success, or things will happen even if I am not there, because once you set in a process, now I have to set in a process. आमचे युथा खातीर कितें तरी करपा जाय. And I am going to propel others also. I am going to sit with youth. What is the expectation? I am going to move around for that. सर एक लायटर सायड क्वेश्चन, तुम्ही आज किकूय मारली, तुम्ही पयलीं फुटबॉल बीन खेळटाले, फुटबॉल प्लेयर आशिल्ले? हांवें सगल्यो गेमी खेळ्ळा. More than football, I was a very keen cricketer. I used to be an all-rounder, good batting, good fielding, as well as good bowling as well. But I loved football, nevertheless. And whenever I get time, even now, sometimes I play football. That's why he's a goalkeeper actually. He's almost a professional. तो गोलपी नासलो तो. पयलीं हांवें मुद्दम मोदी मारली, ताका दिसलें एकोड्यान जावपाना म्हण. दोन पेनल्टी सायडी मारनाका, गोल जाले. So I showed still my leg is very good enough to hit accurate penalties. आयच्या ह्या काळान युथाचो महत्वपूर्ण वांटो आहा, जो स्पोर्टाच्या माध्यमान आनी एंटरटेनमेंट आनी इतर यूथ आहा तेंचो मोठो वांटो आसता. तेज्या खातीर युथाक एकठांय हाडपा जाय. हे मोठे आयच्या तरी काळान मोठी जबाबदारी आहा. आनी ते आयज आमच्या मोवीन बाबान दाखयलेलें आहा की यूथ ही दाबोळे मतदारसंघाची तेज्या बरोबर आहा. युथांचे एक्सपेक्टेशन कितें आसा सद्या? कितें दिसता तुमकां? म्हणजे एक MLA म्हणून युथाचे एक्सपेक्टेशन पूर्ण जाला आनी ते आनीक कितें आसा युथांचे? युथांचे एक्सपेक्टेशन म्हटल्यार सद्याच्या आतां आयच्या परिस्थितीर लोकांक एक जॉब आसा ते एक्सपेक्टेशन चड आहा. कारण गव्हर्मेंट जॉब हे युथांची फर्स्ट प्रिफरन्स आसता. आनी मागीर म्हणटा स्पोर्ट्स ग्रावंड म्हणा तुमी, आनी कडेन इतर कसले तरी एंटरटेनमेंट झोन, जाल्यार ते मागीर प्रायोरिटीचेर आसता. पूण फर्स्ट प्रिफरन्स आसता जॉबाचे. ते आयज मोवीन बाबान आयज हे 2 दिसां पयलीं तेजे कार्यान सेक्रेटरी पोस्टाचे आज जे जॉब आसले पळय ते रिक्रूट केल्लेले आहा. आनी फुडें दाबोळे मतदारसंघात युथांक हे तांकां गव्हर्मेंट जॉब अशें न्हू आनी इतर कसले वर्गाचे कामां ही आमकां एश्युरन्स केल्ली आहा तेणी युथांक सगळ्या. कनेक्शन कशें कितें आसा? यूथ जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक MLA म्हणून मोविनाचे आनी जे यूथ आसा कॉन्स्टिट्युएन्सींतले कनेक्शन कशें कितें आहा, तांचे संबंध कशे कितें? उत्कृश्ट A1 युथाचे जाल्यार ताका चड अटॅचमेंट आहा. यूथ म्हटल्यार तो मोवीन आनी मोवीन म्हटल्यार यूथ. एक उलो मारल्यार सगळे यूथ जमता. कमीत कमी तुम्ही आता पळयला हे आयज फुटबॉल नॉर्मली यूथ तेजे कडेन आसतात. हे तुमी खंयचे तरी सोशल मिडियाचेर तुमी पळयलें आसतलें युथाचें कनेक्शन चड आहा मोवीन बाबा वांगडा. कारण तो युथांक चड प्रिफरन्स दिता की कितें काम आसल्यार फोनाचेर एटेंड करून तेजेर रोखडे तो तेजेर सॉल्व करता आनी कितें आसल्यार तेजे युथाक पावोन धांवोन येता रोखडोच. बरोबर. तुमचे विशीज आयचे बर्थडे दिसा? माझे विशीज हे की आमचो बाबा आता एक 62 बर्थडे हो. तेजो वाडदीस बरो नेटान साजरो जालो. पूण इतले कोविडा खातीर तो लिमिटेड प्रोटोकॉलान फॉलो केलो. पूण आमची सदांच तेका एक ब्लेसिंग आहा देवा कडसून
गणपती साईबाबा दामबाबा वरसून की तो येणाऱ्या इलेक्शनाक 6 महिना इलेक्शनाक उरला तो गेल्या फावटी 2,500 जिंकलो ह्या फावटी डबल मार्जिनान तो जिंकचो हीच आमची युथांची आनी सगळ्या जनतेची दाबोले मतदारसंघाची सगळ्याची इच्छा हीच माझी ताका शुभेच्छा वाडदिवसाची तांकां भरपूर भरपूर शुभेच्छा देव तांकां बरो दीस दिव आयचो सदांच न्यू वाडेचे आमचो दाबोली मतदारसंघ आसा वो तरुण युवकाचो भरणा आसा आणि सदांच ह्या तरेचे टोर्नामेंट ऑर्गनायझेशन ह्या ग्राउंडाचेर खूब फावटी जाल्लेले आसा आणि जेन्ना मवीन गुदिनो जेन्ना हांगासर 2 फावटी जिखून आयिल्ले आसा तेंच्यांनी ह्या क्रीडा क्षेत्राक खूब वाव दिल्लो आसा यूथ जे आसा हे सदांच फुडें येवपा खातीर सराची तशेंच आमच्या बरोबर आशिल्ले कॉन्सुलर्स आमचे पंच मेंबर्स हेंचे सगळ्यांचे आमचे सहकार्य आसा आदार आसता नॉट ओन्ली फुटबॉल टोर्नामेंट सराच्या बर्थडेच्या दिसा नंतर आमी फुटबॉल दवरला हांगा इतर तरेचे सुद्दां हांगासर टोर्नामेंट जाता भुरग्यांक आमी सदांच हांगासर ह्या क्रीडा क्षेत्रांत फुडें येवपाक सराचोय तेंको आसता आमी स्वता स्पोर्ट्समॅन आसलेल्या कारणान सगळ्या ह्या असल्या क्रीडा क्षेत्रांत आमी सदांच तांकां तेंको दितात आनी सरा कडेन कसलेंय कितें मागलें जाल्यार ते आमकां केन्नाच फाटीं म्हणिनात आनी ह्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे कडेन वयता थंय आयज बऱ्या तरुण युवकांक फुडें काडपा खातीर सरान जें पावल मारलेलें आसा आनी आयज बर्थडेच्या दिसा तेणी सुद्दां आव्हान केल्लें आसा फुडें येवपाचें तुमी आपलो सहकार्य सदांच आसतलो आनी दाबोलीच्या विकासा खातीर दाबोलीच्या मतदारसंघ फुडें वचपा खातीर आयज सरान जें पावल मारलेलें आसा हे सगळे तरुण भुरगे आनी न्यू वाडेचे सगळे आमचे समर्थक भाजपाचे कार्यकर्ते आमचे सपोर्टर फुटबॉल मगी आमी सरां वांगडा सदांच आसलेले आनी सदांच आसा आनी खेळाक आनी असल्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी आमी सदांच तेंच्या बरोबर आसा आयच्या दिसा आयज तांचो बर्थडे आसा विशीस तुमचे आमचे विशीस सराक इतलेच आसा सर आयज 60 वर्साचो बर्थडे पयलीं जालो सराचा 60ची बर्थडे सराचें फुडें उदंड आयुश्य बरें आरोग्य ताका मेळचें आनी ह्या दाबोली मतदारसंघाचो पुरोपूर विकास करपा खातीर सगळे कॉन्सुलर तेज्या बरोबर आसा पंच मेंबर्स आसा इतले सपोर्टर्स आसा तेंचो ताका पूर्णपणे पाठिंबा आसा आनी हो पाठिंबा घेवन निश्चित ते जैतिवंत जातले येणाऱ्या 22 इलेक्शनाक इतले जिखतले गेल्या वर्सा जिखलेले तेजोय पेक्षा डबल मार्जीन घेवन ते जिखपाची ही इच्छा बाळगून आमी फुडें वयता आनी तेच पर्यंत आमचें कार्य चल्लेलें आसा आनी सरा वांगडा आमी सगळ्या पंचायत एरिया तशीच आमची दाबोली आमी 3-4 आमचे म्युन्सिपालिटीचे हांगासर कावन्सिलर्स पडटा तेवूय आमी तेज्या बरोबर आसा आनी हो विकास सादपा खातीर आमी सरा बरोबर आसा आनी दाबोलीचो विकास आनी गोवा राज्याचो विकास हो नवीन सराक घेवन फुडें सरपा खातीर आयज दाबोलीचे सगळे मतदार फुडें सरलेले आसा हितून कांयच कमीपण आमी दाखोवन दिवचे ना थँक्यू Actually, I am glad to inform you that I am very much happy to wish our Honorable Minister Movin Godino sir for a happy, many happy returns of the day, this good day, because he is very much hard work for the people of Goa, especially youth. Now he is foresighting for the youth to develop them for getting an employment, not only in government service but also in their own self experience or study. So well, hard work. They want to make upgradation of their life. So I wish him in this auspicious day for him for starting a new venture for the new packaging industry under his nearby his office for the first initiative and basic thing. And also he is a good support in the Dabolim constituency for each and every developmental work. And very much appreciate and his supporters, very good supporters of the councillor, Mr. Vinod Kinlekar, known as Pandey. He is very much hard worker, and Mahesh is there, very much hard worker. Big team is there for supporting and winning these efforts and achievements, everything. I wish all of them on the part of All India Malayali Association Goa unit.
आयज म्हाका कितलीं वर्सां जालीं हांव निवाड्याचे ह्या ग्रावंडाचेर खुबशे टोर्नामेंट केले आनी हांव आसता भायले गांवान कामाक। आतां हांव येयल्लो वेकेशनाक, कांय कारणां लागून थोडो दीस उरलो, ते पासून म्हज्या मतीन येयलें की एक टोर्नामेंट करचो आनी असलो दीस विचून काडलो आमच्या दाबोली मतदारसंघाचो आमचो आमदार बाब मोविन गुदिनो हो जावन आसा फडकांत मनीस आनी एकदम सपोर्टींग मनीस आनी युथांक पासत तो सारको आपलो मन दान सगळें दिवपी मनीस। ते प्रमाणे आमी चिंतले की तेजे बर्थडे दीस आमी करपाचो आनी आमी तेजे पयलीं गेले सर आमी टोर्नामेंट करताय 7 A सायड आमचे निवाडे बॉयज म्हणून त्या म्हणनाका ताणें म्हणलें गो हेड म्हणलें ताणें आमकां आनी आमकां ताणें खूब सपोर्ट केलो आनी खूब आदार दिलो। हो टोर्नामेंट सक्सेस जावपा तेजोच आदार आमकां। आतां रिस्पॉन्स कसो कितें आसा भुरग्यांचो? रिस्पॉन्स एकदम बेस्ट। आयज तुमी पळयला आसतले कितले लोक जमा जाले हिंगा जेन्ना मोविन सर येयलो तेजे फाटल्यान कितले हजारान लोकांन तेजें मार्गदर्शन केलें आमच्या स्पोर्ट्सा स्टेजीर येवपाक आनी आमकां कितले व्हडले भाग मेळ्ळे। ते सर इतलो तेजो आयज वाडदिवस आसतना ताणें आमकां इतलो टायम दिलो आनी आमच्या स्टेजीर येवन ताणें स्वागत केलें आमचें आनी ग्रावंडान वचून प्लेयराचें स्वागत केलें। तेच भाशेन तेच बरोबर ताणें खूद आपल्या स्पोर्ट्स दाखयले, स्पोर्ट्स आपल्या मनान स्पोर्ट्स म्हणून लोकांक दाखोवन दिले। आपूण फकत पॉलिटिशियन न्हू, तो खेळपी मनीस आज ताणें दाखोवन दिले सगळ्याचे उजेर। एक बॉलाक शूट मारून पेनल्टी शॉट मारून आनी 2 गोल ताणें मारले। 3 शॉटान 1 गोल लिगोर सरान आडयलो पण ताणें म्हणलें आपणान तुका ते ट्राय करपाक मारलेलें म्हण, पूण ताणें 2 गोल मारून दाखयले। हे सगळे लोकांक पळोवन एकदम खुशी जाली आनी आयज तेज्या बर्थडेच्या दिसाक ताणें येवन आमकां इतलो वेळ दिलो म्हणून आमी तेजे खूब आभारी। आयचे बर्थडेचे तुमचे विशीस सर? many happy returns of the day and may God bless him and give him more and more to serve Daboli constituency people and to give him good health. Today is 62. We all pray for him for his age 100 years. First of all, you have seen during the pandemic times, people faced very difficult times. Even to meet each other, they were scared. So much so that even if I was your neighbor, I would run away. That situation had come. फ्रेंडा वळखो नासलो, फॅमिली मेंबर एकामेका मेळनासले आनी हांव म्हजे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी फॅमिली म्हणून वळखता। म्हाका दुख्खूय जालें की आमी तेन्ना ऑलमोस्ट 1 वर्स मायज मेळपाक सुद्दां जायना। तेन्ना हांवें एक डिसिजन घेयलें, हें ऑफिस ल्हान जाता, हें ऑफिस हांव एक्सपांड करतलो, आमचो मिटींग हॉलूय हांव जाता तितलो व्हडलो करतलो। आनी तेन्ना तुम्ही आज आमच्या हॉलाची साधारण सायज पळयला, केदे व्हडले हॉल केला ते आनी कशें स्थिती आसली आनी आतां कशें केलां तें। वर्क स्टेशन आमचे जे स्टाफ आहा
तेय भिताले की एकामुखाचे दोग जाण तीग जाण बसताले एक एकदा आनी एक चेराचेर बसून काम करताले. आतां तांकां सेपरेट वर्क स्टेशन केला, एक व्हडलो कॉन्फरन्स हॉल केला आनी हो कॉन्फरन्स हॉल म्हाका खूब बऱ्या पडटलो. आय हॅव डन इट वीथ ऑल मॉडर्न वायफाय कनेक्शन and many a times I have to give interviews to the financial channels because of GST. That becomes the main work sometimes. And म्हाका पणजे जावचें पडटा आनी खंय ती फॅसिलिटी आसा थिंगा. सो आमच्या ऑफिसानूच आतां ती फॅसिलिटी उपलब्ध केल्ली आसा आनी मिटिंगूय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाता तेन्ना तेजेर आमकां घेवपाक मेळटलें. सो फूल ऑफिस हॅज बीन रिवॅम्प्ड. हें एक काम हांवें केलां कित्याक कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक सोंपेपण मेळचें काम करपा खातीर. आमचे मदें धडटा तेन्ना ताका आनी दुबाव जावपाक जायना, अरे आपलें इन्फेक्शन येयलें, इन्फेक्शन स्प्रेड जातलें. आनी हें हॉल केल्लें आसा वीथ सोशल डिस्टन्सींग. सगळे लोक एकामुखार म्हणजे वेव्हार करता तेन्ना सोशल डिस्टन्सींग करूनच करतले. बेजिकली सर गेल्या 2012च्यान दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयला. तेन्नाच्यान दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक उदरगतीची वाड अशी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिसून येता. जावं ते मेजर प्रोजेक्ट आसूं, जॉगर्स पार्क आसूं, मागीर चिखले पंचायत जी मॉडर्न पंचायत केल्ली आसा, वाडेम लेक आसूं, अशे भरपूरशे व्हडले मेजर प्रोजेक्ट हे दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज दिसून येता आनी ते फक्त युथां खातीर आसा. सराचो एक सदांच असो विचार आसता की आयचो यूथ हो फाल्यांचो फ्युचर. ह्याच कारणान सर सदांच युथांची जी उदरगत जावची, जावं ती एज्युकेशन सेक्टरान आसूं किंवा स्पोर्ट्स सेक्टरान आसूं, हेच्या खातीर सर सदांच वावरत आसता. आनी युथांची जी मागणी आसा, कसली बारीक आसूं मोठी आसूं, जावं ते जॉबा खातीर आसूं किंवा आनी कसले आसत, सो सर सदांच युथा वांगडा एक हात घेवन असो चलता. आनी आमचो सर हो सांगपाचो म्हटल्यार मोविन सर म्हटल्यार एक बायलांचो असो एक व्हडलो भाव, युथां खातीर तेंचो वांगडाचो असो म्हटल्यार एक यूथ तेंच्या वांगडा युथा वांगडा वावरता. तसोच जाणटे आहा तेंच्या जाणट्या भशेन वावरपी असो एक मनीस. सो एक विजनरी लिडर दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीक आयज मेळ्ळो आसा. आनी फुडें येता त्या काळान 2022 इलेक्शन जातले तेन्ना येता त्या काळान मोठ्या प्रमाणान दाबोलीन सुद्दां मोठ्याच्या प्रमाणान यूथ आहा, युथांची वोटींग मेजॉरिटीन आहा. 18 वर्सां वयले वोटर्स खूब प्रमाणान आसा. सो ह्या सगळ्यांचो आदार आनी ह्या सगळ्यांचो विश्वास हो मोविन गुदिन्हो ह्या मनशाचेर आसा आनी तो बेजिकली ह्या इलेक्शनाक आमी मोठ्या प्रमाणान दाखोवन दितले. आयच्या दिसाचे विशेश म्हटल्यार आयज आमचो सराचो बेजिकली म्हाका दिसता 62nd बर्थडे आयज कंप्लीट जाता. ह्या दिसा लिमिटेड सराक उदंड आयुश्य मागता. तशेंच लोकां खातीर वावर करपाचो, लोकां खातीर लोकांची बरी कामां करपाचें हे सदांच मागता. आनी सराच्या हातीन आमच्या गोंय खातीरच न्हू, तशेंच सराक GST टायगर अशें म्हटलें वयता. सो आमच्या गोंय खातीरच न्हू तर नॅशनल लेवलार सुद्दां सराची आयज वळख जाल्ली आसा. अशेंच सराचो कारकीर्द आनी मोठ्या प्रमाणान जावची हेच्या खातीर दाबोली मतदारसंघाच्या लोकांनी ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा. आनी तशेंच सर मोठ्या प्रमाणान काम करत रावते अशें म्हाका तरी दिसता. येस.